सुरुवातीक हांवें गावया 836 सगळीं आमी पिरावया. आमचे मोदेची सुखाताय मोगोल कुंबीन वास्ताको आपले जीवित तुका भेटून तुझे कुटुंब एकताय जाता भावात विश्वास मोगुचाता तुझे कुटुंब एकताय जाता भावात विश्वास मोगुचाता तुझे कुटुंब एकताय जाता भावात विश्वास मोगुचाता तुझे कुटुंब एकताय जाता भावात विश्वास मोगुचाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. ओपूय बयेच्या भावा भयणीनो, ज्या कुटुंबान भावाताचे जिवीत जिवे आसा त्या कुटुंबान एकचार दिसोन येता. ह्या स्वताचेर आमचे क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सान फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करतना कुटुंबान भावात खोलावून एकचाराचो बरवंसो जावया हो विशय विंचून काडला. क्रिस्ती कुटुंबान जल्माक हाडून देवान आमकां भावाताचें देणें फावो केलें. पूण आमच्या कुटुंबान कोश्ट त्रास पिडा उपरासतात तेन्ना वांगड्या मदें समजिकाय आनी बोगसणें उणें जाता. ओ सांगातान मागणें करिनासतना भावाताची आनी एकचाराची पावलां मारिनात तेन्ना कुटुंबीक जिवीत हालूंक लागता आनी कोसळोन पडटा. सान फ्रांसीस शावेरान कुटुंबा सवें हुस्को दाखयलो आनी कुटुंबान भावात परगटूंक आनी शिकूंक तो वावुरलो. आमच्या कुटुंबान आमचो भावात खोलावून एकचाराचो बरवंसो आमी दुसऱ्यांक जावंक ह्या मिसान मागतना हे नवेन पेटूंक आदार कोत्तोलाच्या केंद्रांचेर कुटुंब सेवा केंद्र, धर्मीक संगीत केंद्र आनी धर्मीक कला केंद्र हातून वावर कोत्तेल्यांचेरूय देव बेसांव घालूं म्हूण मागुया. प्रभायच्या बाबां भयणानो, आमचें कुटुंब आमी क्रिस्ती कुटुंब म्हणटा जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ गरजेचो. आमचें क्रिस्ती कुटुंब एकचाराचें कुटुंब आनी हेंच कितें आमकां पवित्र सभा शिकयता. आमचें कुटुंब बरव्याशान भरलेलें कुटुंब जावन आमी क्रिस्ताच्या बरवंसो जिवो दवरता. तर आज कितें भाशेन हे शेगूण आमच्या कुटुंबांनी आसूं म्हूण मागता आसतना कांय पावटी आमी चुकल्या. वेगवेगळ्या काळांक लागून आमचो भावार्थ आमी आलोयला. आमच्याच कुटुंबाच्याच वांगड्यांत समजिकाय नाशिल्ले कडेन आमी एकचार तोडून उडयला आनी कांय परिस्थितीनी घडये आमी बरवंसो नासलेले भाशेन जियेल्या. दूख धरून आमच्या पातकांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता.
मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबूड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. भगवान फ्रांसीस शावेराक कुटुंबाचो खूब हुस्को आसा. आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. सर्गेच्या बापा, तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुन्याद करून दवरलें. संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमचीं कुटुंबां मोगान आनी विद्येपणान वाडों. अशें सर्गी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियेलान म्हळें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालों. अंतरोळा वेलीं चारूय वारी व्हडल्या सोमदिराक हालयतालीं. त्या सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सां बासांचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिदाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमणी वेले वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वाशेला परी एक भुज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटाले, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटीर सुकण्याच्या 4 पाकोटे आसले. 4 तोकल्यो आसल्यो आनी ताका अधिकार दिलो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरवाणें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बळिश्ट. ताका व्हडले लोकडाचे दांत आसले. सगलें चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें. आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें
आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव ह्या शिंगांक पळयतना ताचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेगांक उमटून काडलीं आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनीक व्हड बोडाय सांगपी एक थोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलोलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमापोरी धवे, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ, ताचें शिवासन एका उज्याच्या आगट्या पोरी आनी ताचीं चाकां जोलट्या उज्या पोरी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शिंग सांगतालें, त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारले आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरा जनावरांची पदवी खाण घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेळाक जिवंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो खुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्याशीं आयलो आनी ताका ताचेशीं व्हेलो. ताका दिल्लो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगल्या पोरजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवडकेचे केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचे उतोर्ये. आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. सगलीं बरोबर म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. पर्वतां न्हू आनी दोंगरां न्हू, सर्वेस्पराक वाखाणात. प्रितुमे वयर वाडटा ती तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. उदकाच्या जोरी न्हू सर्वेस्पराक वाखाणात. सोमदिरां न्हू आनी जोरी न्हू सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. दोयऱ्यांतल्या मोनजाती न्हू आनी उदकांत जियेतल्या न्हू सर्वेस्पराक वाखाणात. अंत्रोला वेल्या सुकण्या न्हू सर्वेस्पराक वाखाणात. रानवट आनी गोरवाशी मोनजाती न्हू सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. शिव वर्तमानांक सगलीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक एक वपार सांगली.
अंजिराच्या झाडाक आनी हेरा सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोमऱ्यो फुंटात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतोच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. सर्ग आनी प्रितूम सरतली, पूण म्हजीं उतरां कधीच सरची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. अप्रभेच्या बाबा भयणानो, पुर्वजांचें घर तें मातयेचें शेणाचें आनी आतां मातशें तें ओस्कोत जाल्लें. उंट्यो वेरो आयलेल्यो, ते आशे सारके घोट नासले म्हूण बापायक बाबड्याक खूब हुस्को जातालो. आनी हे पासत ताणें आपल्या भुरग्यांक समजावपाचे जायते प्रयत्न केले की हें घर सांबाळात, कित्याक तें जाणटें जालां, हुस्कोत जालां. पूण तें तांच्या काळजा मनान बसोनासलेलें. ताणें पुताक बरो शिकयला, तो आतां बरी सर्वीस करता, बरें जोडटा, पूण ताची सपनां वेगळींच ह्या घराक लागूनात. ताचें चेडूय दू प्रिया दोतोर तें शिकयता इस्कॉलांत, आनी म्हणटच तेंवूय बरें जोडटा. ताकाय बापायन सांगल्यार तें म्हणटा, हांव ह्या घरान कांय रावचें ना, हांव काजार जाल्यार हांव गेलें जाल्यार त्या घराचें म्हाका कित्याक पडलां. आनी हातूंत हो बापूय बाबडो सदांच चिंतेस्त. पूण ताका बरमोसो आसलो. आनी त्या पासत ताणें एका दिसाक आपल्या घोरकान्नीक सांगाताक घेवन ह्या भुरग्यांक ताणें बसयलें आनी त्या भुरग्यां कडेन तो उलयलो. आनी भुरगे कडेन आपल्या काळजा मनांतलें सांगता आसतना ताणें देवाचें उतोरांतल्यान सुरू केलें. ताणें स्तोत्र 133 वर्स 1 पयले ओड घेवन ताणें म्हणलें, काय बरें जातलें आसलें भाव भयण एकचारान जेल्लीं जाल्यार एकवटान तीं तरी तो रावलेलीं जाल्यार कितलें सोबीत, कितलें बरें. आनी हें सगळें सांगून तो तांकां समजायतालो, बाबा हें घर म्हणटात तें बेश्टें उंटीचें न्हू, तें मातयेचें. ह्या घरांत भावना आसात, सॅक्रिफायसीस आसात. तुमकां ह्या घरांत हांवें शिकयल्यान, बरी देख दिल्या, मागणें केल्यान, हें जायतें तें सांगले उपरांत ताणें त्या भुरग्याच्या हातान सोडलें. पूण आमी जाणा देवाचें उतर बोलवंत, शक्तिवंत, शक्ती आसा काळजा मनां बदलपाचें. कितें तरी ह्या दोगूय भुरग्यांच्या काळजांत रोमलें आनी ताणें आपले निर्णय बदलले. बापूय सांगता तें सारकें, हें घर बेश्टेंच मातयेचें न्हू, तें घर तातूंत भावना आसात, तातूंत सॅक्रिफायसीस आसात. म्हणून ताणें चिंतलें हें घर सारकें करपाक. कित्याक फाटीं बरेंच तुफान आयिल्लें तेन्ना त्या घराचो कुडकोच कोसळ्ळलो आनी हो बापूय बाबडो अदीक चिंतेस्त जाल्लो. पूण आतां तांची काळजां मनां देवाच्या उतरांतल्यान उजवाडलीं. मोगाच्या भावा भयणानो, आज आमी कुटुंबीक जिविताचेर आमी नियाळ करता आनी आमी हांगासर सगलें आसलेलें जें कितें हांव सांगूंक सोदतां तें ओळखून घेतलें. येस फादर, आमचीं घरां म्हणटात तीं बेश्टी उंट्यो नुस्त्यो, ते बेश्टे पाटोसूच न्हय, ते बेश्टे आशे न्हय. ते आमचीं घरां म्हणटात ते कुटुंब. ते ह्या घरांनी आमचें जायतें त्यागाचें आसा. आमी ह्या घरा पासून जायते आमची भावना आसात, ह्या घरांत जायते जिवे अनुभव आसात. आनी ह्या पासत घडये आमी आमचीं कुटुंबां आमी सांबाळूंक सोदता, न्हय हातराचीं पूण काळजा मनान बांदलेलीं. आनी हेंच कितें मोगाच्या बाबून आज बागून फ्रांसीक शावेर आमकां उगडास करता की ह्या विशयांतले आमी भावार्थ कोलावुया. आमच्या कुटुंबांत आमी बोर वसो, कुटुंबांत एकचाराचो बोर वसो आमी जावुया. देखून हीच 3 महाउतरां जी आमकां विशयांत मेळटात, भावार्थ, एकचार, बोरवोसो, जे शेगूण एका बऱ्या गोराब्याचेर हाचेर हो आमचो नियाळ बसोवया. भावार्थ मोगाच्या भावा भयणान आमचें कुटुंब जरी तर भावार्थाचें म्हूण आमी समजतलें जाल्यार तें देवाच्या उतराचेर बांदलेलें आसपाक जाय. आनी देखून आयच्या शिव वर्तमानांत जेसू आमकां केरीत भाशेन उगडास करता, हें सगलें तुमी पळयतात, चतूर रावात. तें कडेन सगलें कितें पळयता तें घडटलें, पूण म्हजीं उतरां ती सदांकाल तीर उरतलीं. आनी त्या पासत जेसू आमकां बोगोर बोगोर सांगत आयला, कित्याक तुमी म्हाका सोमया सोमया म्हणटात आनी म्हाका म्हजी खुशी तुमी पाळिनात. देखून तुमचें घर जावपाक जाय खोडपार बांदलोलें, देवाच्या उतराचेर बांदलोलें. जाय ती वादोड म्हणा आयली तें कोसळलें ना, तें गोट उरलें, कित्याक तें देवाच्या उतराचेर बांदलोलें. असलें जरी तर घोराबी आमी बांदूंक प्रयत्न करता जाल्यार तो घोराबो आलो ना. तातूंत कडेन कोश्ट येता, दूख येता, ना न्हू,
पूण तो देवाच्या उतराचेर पातयेता, देवाचें उतर आपलें बोळ करता, देवाचें उतर आपलें पेकोवणी म्हूण समजता. आनी असले कडेन जायते गोराबे आसात. कित्याक आज आमकां जायत्या जाणांक देवाचें उतर पावलोले कडेन आमी शिकल्या की आमच्या गोराब्या देवाच्या उतराचेर आमी ते बांदूंक, देवाच्या उतराच्या प्रमाणे ते आमी चलूंक, आनी देखून हे गोराबे शेगोणी जाल्यात. पूण आमी दर एकल्यान विचार मांडूंक जाय, म्हजो गोराबो तसलो काय? म्हज्या घरांत देवाचें उतर आसा काय? म्हज्या घरांत आमी घोव बायलां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता काय? ह्या आमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतराच्या प्रमाणे चलोवंक आमी दिता काय, शिकयता काय तांकां? दूख दिसता थोडे कडेन पडल्यार आमी जाय ते कडेन पावता, देवाचें उतर जाय ते कडेन पावलेलें आसा, आमी रेतीराक म्हणून आमी वेता, नोवेना म्हणटा आमी ती करतात, पादाग्नेला आनी सोणाय आमी घेवन फ्रांसीक शावेरा सोणाय आमी गांवां फिरगोजन जातेले ती नोवेना कडेन सोणाय आमी थिंग देवाच्या उतराचेर कितले विशय आमचे येतात. पूण कुटुंबीक जिवीत बदललां काय? कुटुंबीक जिवितांत तें देवाचें उतर कितें सांगता तें आमच्या जिवितांत भितर हाडपाचे आमी प्रयत्न केल्यार काय? अकोल न्हवरो काजार जाता तेन्ना देवाचें उतर तांकां सांगता, जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं न्हय जाल्यार आज गोराबे कित्याक मोडोंक पावल्यात काय? आज कित्याक डायवर्स जाय काय आमकां? आज कित्याक सेपरेशन सोदताय काय आमकां? आज कित्याक मोगाच्या बाबा म्हणून घोराब्यान कोस आयल्यात, दूख आयल्यात ना न्हू जाल्यार एकामेकाक परो घालूंक सोदतात. तर आमी तर देवाच्या उतरान आमकां उगडास केलोलो आनी तें उतर देवाचें आमी ओळखून घेतलेलें, पळय देवान जोडलां त्या मनशान मोडूं नये म्हूण, जाल्यार खरेंच देवाच्या उतराक आमी मान दिता काय? आमच्या कुटुंबान असलो भावार्थ देवाच्या उतराचेर बांदलेलो आमचें जिवीत आमच्यानी करूं येता काय? कित्याक बागेवन फ्रांसीक शावेरान असले घोराबे बांदपाक तो भावुरलो, असले घोराब्यांनी भेट दिवन ताणें देवाचें उतर ताणें दिलें, देवाच्या उतराचेर मांडलोली शिकोवण ताणें दिली, पोबीत चोबीचे शिकोवणेन ताणें हे घोराबे बांदले. तर आमचे घोराबे भावार्थाचे करूंक आमकां कृपा मागुया. दुसरे म्हणटा आसलो एकचार. मोगाच्या बाबा म्हयन्यानो देवाच्या उतराचेर पात येतलो तो एकचारान जियेतलो. देखून लग्न संस्कार एकचाराची खुणा, एक दादलो आनी एक बायल ती एकठांय जातात. देखून तांकां उगडास केल्लो आसा, आतां ती दोगां न्हय पूण ती एकूच, दोन काळजां एक जातात, दोन जिवितां एक जातात, दोन मनां एक जातात, दोन आवड्या चिंतनां ती एक जातात. हें लग्नीक जिवीत. आनी देखून जी कोण अशें समजून जेन्ना जियेतात तेन्ना तांचे मदें एकचार आसता आनी तो एकचाराचो कुटुंब कहो आमकां दिसता. पूण आज आपले गवळीक चिटेंत आमचो गवळी बाब एक हुस्को परगट्टा आनी म्हणटा की आयज जायत्या घोराब्यांनी जेवपाक पासून आमकां एकचार दिश्टी पडना, एक पासून भावा भयणाच्या कुटुंबान जेवण सारकें जायना. आज आमच्या मदें दुस्मानकायो वाडलेल्यो आसात, एकामेकाक वेळ दिवप ना. मोबायल आज आमच्या कुटुंबांनी भितर सरलेलो आसात घरांत, पायी आसा, माई आसा, भुरगीं आसात, बट एवरीवन इज बिजी एंगेज विथ द मोबायल्स. उलोवपाक वेळ ना, खबर घेवपाक वेळ ना आज. आनी असले परिस्थितीन आज आमच्या मदें दुस्मानकायो जाल्ले आसात. आनी ताका लागून आज आमची बेबदीकाय वाडल्या, ताका लागून आज आमची भुरगीं भिसूरवाडी जाल्लीं आसात. ताकाच लागून आज घोव बायलां सोबे एकचार एक वोट ना. देखून दिलेलें उतर पासून ती विसरतात आनी हे भाशेन एकचारान जिवंक ती फाटीं उरतात. आनी देखून मोगाच्या बाबा भयणानो आज म्हज्या घोराब्यान कितें चलता काय? जैतात काय आमी बरोबर? कोण म्हाका सांगताले फादर सासमाय आपणाक एक कुणां जैता, येल ती सून थंय बोश घेता, ती आपणाक एक कोणा थंय गो बोटीचेर आहा, तेर्स कोताय खंय ती, तेर्स कोता आसतना पासून तशें सासमायन आपणाक एक तेर्स केलो, तें थिंग रुमा खंयच्यान तेर्स कोता, जालें काबारां. ही कुटुंबाची आमची दरदशा जाल्ली आसा. आज भुरग्यांक ट्युशन आसा, आज कामाचो भार पडलेलो आसा म्हणटच सांगातान वेळ दिवपाक आज आमकां खूब आगोळ जाता. देखून ती रेस्टॉरंटां आहा त्यात वाडत गेले, फॅमिली डिनर्स, फॅमिली रेस्टॉरंटां, थिंगा तरी वचोन एक दीस तरी चान्स पडा, एक फामील कशी वचोन कितें तरी जेवपाक. कुटुंब खंय पावल्यात काय आमचे? कुटुंबाचो एकचार खंय पावला काय? आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणानो बरो वचोन आमचे कुटुंबीक बरो वेशाचें. तुमकां जाय त्या जाणांक चोयले म्हणटा, जण अवकले म्हणटा, इल्लोसो बरो वसो दिसतात. वी हॅव गूड फॅमिलीज ना न्हू. काला फाटीं हांगासर आयिल्लो कोणाचे 50 वर्सां जालीं लग्न संस्काराची, 50 वर्सांची एक सोंपें न्हय तें, बट वी हॅव होप. कितले जाणां हांगासर आसतले, सोंसलां जायते फादर, जायते आमी भोगता आमच्या जिवितांत. 25 वर्सां जालीं पूण मोगान जियेता आमी, विस्वाशी रावले आमी एकामेकाक. असलो आमकां बरवंसो दिता मोगाच्या बाबा मिरान त्या पासून वी हॅव दॅट होप. पूण आज आतांची काजारां पळयल्यार हड्ड्याचेर हात मारून दिसता. कित्याक आमी पळयता की आयच्या जायत्या जाणांचो फोकस म्हणटा तो सगलो वाऱ्या वयलो फोकस. द फोकस इज ऑन एक्सटर्नल म्हणलेल्या भाशेन. तुजो बरवंसो तुंटा. काल आनी कोणागे खंय रेस्पेरा खंय 20 देडे 20 देड्यो.
आनी आमकां बरें दिसता सगल्यांक 20 देडे 20 देड्यो कोणान मागीर भोंवताय 25 वर्सां 25 पाद्री सोदून भोंवताय तें दिसता आमकां बरें सगळें फोकस भायलो जरी तर काजार जाताल्यांक तर सांगत तिंगा डेकोरेशन नाका म्हळ्यार तांकां काचकूल जाताय जरी तर देड्यांगे नंबर 15 आहा तो फकत 5 म्हण जाल्यार तांकां ओंकार येताय आनी कोणाक कितें सांगिल्लें मात जाल्यार झीट माता देखून आज चोवपाक गेले जाल्यार कुटुंबाक जिवीत म्हण जाल्यार असो जाल्यार दुखोता 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 सगळ्यांक गेलें दुखोता आज ते दाखले कोण आहाय तेंगलेंय दुखोता देखून ती बाबणी कितें प्रोग्राम आहा म्हण जाल्यार कॅटेकिस्ट तांकांय घेवन येताय दुखोता दुखोता म्हण आज सिनियर सिटीजन आहाय तेंगलेंय दुखोता तेंगलेय भायर होटाय हाताय तांकां तेय येताय प्लास्टर मारून कितें मारून दुखोता दुखोता म्हणून देखून कोणागे काजरा गेलो कडेन थिंगा आतां रोजालील म्हणलो भितर सोलो आहा ताका तेगे बायलेगे मस्त नांव सुकोरीन 25 वर्सां मुस्तली तो सुकोरीन सुकोरीन म्हूण भितर सोलो मोगाच्या बाबा भयणानो बरो असो आमच्या कुटुंबान जिवो ना असो म्हणून न्हय ना पण आयज आमचो सगळ्यांचो फोकस भायले कडेन जाल्ले कडेन आयज आमच्या घराबे तुटून गेल्ले आसा देखून आज बागेन फ्रांसीस शाव्यार कडेन आमकां उठयता बागेन फ्रांसीस शाव्यारान कुटुंबा सगळे मोग दाखयलो ताणें भावार्थ रोचून हाडपा खातीर तो जियेलो ताणें एकचार हाडपा खातीर तो वावुरलो आनी ताणें आमकां क्रिस्ती घोराबे बोरव्याशाचें म्हण ताणें आमकां शिकयलें तर आमच्या घोराबे जाग्यार घालुया आमच्या बागेन फ्रांसीस शाव्यार कुटुंबाचो खूब हुस्को आसा आनी आमकां हो हुस्को आसपाक जाय नोवेनां केली फेस्त केलें म्हणून तें काबार जायना हो बागेन फ्रांसिस्काचो हुस्को आमचो हुस्को करुया हुंयचेय दोशे आमच्या घोराब्या कडेन पावल्यात ती आमी आंगोण तें मागुया सायबा कडेन म्हज्या कुटुंबान सारकें कितें ना तें मातशें जाग्यार घाल म्हजो घोराबो म्हजो घरकार कोण समजना तेगे आनी कोण बायल तेगेली हुंयच्यान आनी हुंय कोणा कोण दिश्टी पडला तेच गेलो आहा तो कडेन सारको पयशान हातीन देस्पेस करिना सारको वी मे हॅव चॅलेंजीस स्ट्रगल्स इन आवर फॅमिलीज पूण मागुया बागेन फ्रांसीस शावेरा कडेन आमच्या घोराबे सायबा भावार्थान खोलावूंक आनी एक चाराचो बरो वसो करूंक आमकां कृपा दी उबी रावया आनी आमच्या घोराब्यांत आमी अदीक भावार्थ रिगोवूंक अदीक एकचारान आमच्या कुटुंबाच्या वांगडी जियेवंक आनीक बरोसो आमी तो सांबाळूंक आमचे गरजो मागणी बापा मुखार दवरुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी प्रवचनांतल्यान कुटुंबांत बाबार्थ खोलावंक आनी कुटुंबीक जिविताच्या आव्हानांक आनी दुखींक बोरवाशान फुडो करून एकचारान बोरवासो फुलोवंक आपल्या हाता खाल आसलेल्या कुटुंबांक गोठाय जावंक बापाचो आदार मागुया दोयार बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा राजकी मोळार वा उत्तोल्यांनी एक बरें कुटुंब बरो समाज बांदून हाडटा म्हूण जाणा जावन दर एका कुटुंबा सोबे बरेपण दाखोवंक आनी कुटुंबान जेतोल्या सोबे दुस्मानकाय घालचे सुवातेर एकचार बांदतले जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया दोयार बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा लग्नाच्या संस्कारांतल्यान कुटुंब बांदून हाडटल्या गोबायलेन संस्काराचें पवित्रपण वळखून अवघड परिस्थितींनी एकामेकाचेर आनी देवाचेर बाबार दवरून एकवटाचे बुनयादीर कुटुंबीक जिवीत बांदूंक बापा लागीं बोळ मागुया दोयार बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा बेबदिकाय जुगार खेळप आनी तरेकवार सोय्यांक बरी पडून कुटुंबीक जिविताचो इबाड जालोल्या कुटुंबांक पवित्र नाजारेताच्या कुटुंबाची कृपा आनी पेकोवणी फावो जावंक आनी आमचे गोराबे देवाचेर बाबार्थ आनी बोरवासो सांबाळटले गोराबे जावंक बापा लागीं मागुया
Doyal Papa, Doyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. कुटुंबाच्या केंद्रांत वावुरतल्यांक धर्मीक संगीताची जबाबदारी आसलोल्यांक आनी धर्मीक वस्तूंची आनी घोरांची निगा घेतल्यांक आशिर्वादान भर आनी आपल्याक आसलेले जबाबदारी उद्देशी कुटुंबाचें वर्तेपण वळखून उखलून दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Doyal Papa, Doyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. जय मोगाल बाबा, जी मागणी आमी तुजेशी हाडल्यान ती तुजे कुशे परमणे आसात तर बागेन फ्रांसिस्काचे मोजोतीन ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Tuja povitoria, tuja povitoria, Papa ikusudo, Papa ikusudo, Jesus veloco, Jesus veloco, tu desito. म्हज्या भयणी भावानो, हे मोशे आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या बापा, शांतीचे आनीक एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनीक आमचीं कुटुंबां तुजे कृपेन आनीक शांतीन भर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारोया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनीक सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनीक सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारोन मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंतां भोगतांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Ani sonsan bola tuja voy boba
सोगी तुका जोयसो Sorvesporace navi Ieta posubati Ut sorgin tuka soiso बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पणचे तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोन मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gutpur gutuya Sumian Shisu ami hodo katao Ami ekasit le pietao Title pati tu voi bovan Yesu Ami tu moro purgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्ये प्रितीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या भाग्यवान बापाक फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक सीमा आमच्या आदारी बिस्पाक तांकां प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंधनांनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना Amen. अपुरबायेच्या भावां भयणांनो आमकां क्रिस्ती कुटुंबाक अखेरीत मिसांव आसा
त्या पासत आमी एक लग्न संस्कार म्हणून तो ओळखून घेता देवाच्या उतराचेर तो आमी बांदता आनी सुरू करता आनी त्या पासत आमच्या घरा बी आमी भावार्थान बोल्लोले एकचाराचे बोर वेशाची ही जबाबदारी आमची. आमचो कोणाचो एकल्याचोय घोराबो मोडपाक फावना, आमचो घोराबो दोशी जावंक फावना, आमचो सगल्यांचो घोराबो कोश्टान दुखी मदें एक बोरवेशान जियेतलो घोराबो जावपाक जाय. जाल्यार आज भागण फ्रांसीस शावियर आमचें कुटुंब सांबाळूंक आमकां आपयतात तेन्ना घोड आमच्या घोराब्यांत वेर आयल्या, घोड आमच्या कुटुंबान शांती ना, सोबस काय ना, एकचार घोडी ना. आमी तो देवाच्या हातांत घालून आमच्या घोराबे देवाक जाय तसले आमी बांदूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यान आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. कुटुंबान चलमलोलो सोडवंडार आमच्या कुटुंबाची बुन्याद भावार्थी रावूंक एकचारान जिवंक बरोबर सांबाळूंक तो आपयता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. कॅथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यां घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
Jesus sofeamiye ami sogliye Atmia volviamiye ami sogliye Bappa mokaramiye ami sogliye ami sogliye Jesu amco wolobal ami sogliye Tanso babuyam soba ami sogliye Tanso atmo am sopran ami sogliye ami sogliye Modila solemne ami sogliye Taci deni वेगवेगळी ami sogliye Soglia grupre Jesuce ami sogliye ami sogliye Somestami baborni ami sogliye Ekaci vangoloni ami sogliye Ekacevnan postoli ami sogliye ami sogliye Amce modena casat ami sogliye Amce modena cacat ami sogliye Somnestan sosaleta ami sogliye ami sogliye Sogliye kosmology ami sogliye Sogliye kaskazaci ami sogliye Sogli burgi devaci ami sogliye ami sogliye प्रार्थया प्रितीवंत बापा सोर्गींचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केली तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताच्या हाल उपद्र्या मदें पवित्र कुटुंबाचे देखी पोरमणें जिवन स्वर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलाय तें इनाम जोडूंक आनी सासणांक तुजे मोहिमेवंत कुटुंबाचो सांगात बगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सोगळीं बसूया. आयची मिसाची बियट समोरलोल्या आनी देवाची उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री आल्बानो फेर्नांदीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच वाचपा आनी गायनाची मांडावळ करतल्यांक दिनवास थांव.
आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी 6 वाजता, 7:15, 8:30, पावणी 10 वाजता, 11, 3:30, 5, 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातोलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यान वचूं येता. तशेंच म्हज्या धाव्याक बायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजे 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकीचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक्त भाव आसतले. तुमकां हात जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बुजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. फाल्यां 12:15 मराठी मीस आसतलें. तिसवेर हे भाशेन मिसां आसतलीं. 9:15 कॅनन्स मास आसतलें. 11 तामील मीस आसतलें. 12:15 मलयालम मीस आसतलें. 2 सगळ्याक स्थलांतरी मायग्रंट भावा भयणीक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. 5 सगळ्याक दिव्यांक पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज भावा भयणीक मीस आसतलें. फाल्यां सगळ्यांक याज्ञीक आनी धर्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागतल्या. ह्या मिसा भेटेंत भक्तीपणीन भाग घेतल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर वावराचेर आनी कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात आमचे क्रिस्ती कुटुंब भावार्थान बोरव्याशान एकचारान भरलेले करूंक क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगलीं बरोबर. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोरवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो उबारच्यो. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, tuce colugoia xara, tu Jesus soinica, sodan soitivo. San Francisco
फुलां भेटोवंक आसा